मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतल्या ह्या देवाच्या उतरांचेर आमचो नियाळ करुया। जेजू म्हणटा, सगलो संसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत व आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव। मोगाच्या भावा भयणीनो, हीच उतरां इनास दे लॉयोला हाणी बाग्यून फ्रांसीस शावेराक म्हणलोली आनी त्याच दिसाक तावन बाग्यून फ्रांसीस शावेरान आपले जिवितान संसाराक पाठ केली आनी एके भाशेन आपलो आत्मो सदांकाल पवित्र दवरूंक दुसऱ्या उतरांनी आपलो आत्मो स्वर्गीच्या राजाक ताणें तयार केलो। आता मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा आख्खो संसार जोडीत आमच्यांनी कशे भाशेन हें समजूंक जाता गाय। संसार म्हणटा आसतना तीन वस्तू आमच्या मनान दवरया। पयले सुवातेर संसार म्हणल्यार जावं आमची खाणां पिवणां, व्हडलीं व्हडलीं खाणां पिवणां, आमचे लागीं आसलेली गिरेस्तकाय, जावं व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आमी घेवन भोंवंक सोदता, हें कितें संसार कोणायता। दुसरे सुवातेर संसार म्हणल्यार म्हाका जाय व्हडवीक, म्हाका जाय व्हडपण आनी असलेच व्हडवीक आनी व्हडपण घेवन हांव जिवंक सोदतां। आनी तिसरे सुवातेर संसार म्हणल्यार म्हाका जाय पदवी, हांव एक व्हडलो मनीस जावन म्हजें जिवीत हांव जिवंक सोदतां। आनी ह्यो वस्तू मोगाच्या भावा भयणीनो हांव म्हज्या जिवितांत घेता तेन्ना हांव देवा सोडशिल्लो पयस वेता। हांव संवसाराक वय म्हणटा आनी ज्या देवान हो संवसार रचला, ह्योच वस्तू म्हाका दिल्यात, त्या देवाक हांव नाकारता। तर मोगाच्या भावा भयणीनो, हे वरवीं म्हज्या जिवितांत संवसाराक जागो दिवन हांव देवाकूच म्हज्या जिवितांतलो भायर काडटा व दुसऱ्या उतरांनी म्हजोच आत्मो म्हजेच करण्या वरवीं, म्हजेच व्हडविके वरवीं हांव म्हजोच आत्मो इबाडटा। मोगाच्या भावा भयणीनो, देखूनच आयचें देवाचें उतर आमकां सगल्यांक उलो करता। ज्या जेजूची आमी पाटलावदारां, ज्या देवान आमकां रोसल्यान आनी रोसतना वो पवित्र नितळ निर्मळ आत्मो आमचे कुडीन घाला, तो सदांकाल मरो पर्यंत पवित्र सांबाळूंक आमकां उलो करता। आनी तेन्नाच की आमचो आत्मो वो आमी स्वर्गीच्या राज्यान देवा कडेन आमी पावतल्या आनी ताका रूप पळयतल्या। मोगाच्या भावा भयणीनो, गिरेस्तकाय आसप हें वायट न्हय, पण तें जावन आसा आमकां देवाचें देणें। पूण तांचे वरवीं आमच्या जिवितान व दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी बऱ्यो करण्यो करता तेन्ना ही बेसांवां आमकां अदीक आदाराचीं जातात, आमचो आत्मो नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक। जशें आयज बाग्यून फ्रांसीस शावेराक आमच्या मनान धरून, ताका दुर्बळां सवी आसलो हुस्को मनान धरून आमी आमच्या दिवारच्या गांवांत तावन हांगा आयल्यान। तर हे भाशेन आमच्या जिवितान देवान दिल्ल्या बेसांवां वरवीं बऱ्यो करण्यो करुया। आमचो आत्मो आनी दुसऱ्यांचोय आत्मो स्वर्गीच्या राज्यान आमी पावूंक आनी सांगातान स्वर्गीची वाट चलोवंक आमकां बाग्यून फ्रांसीस शावेराचे कृपेन देवाचो आदार आनी तेच देवाची कृपा हे मिसा बेटीन मागुया।